A1 आमच्या बापान आमकां आपयल्या पेज 1 A1 पेज 1 भाव भयणी आमी सगळी देवाची मोखाल भुरगी भाव भयणी आमी सगळी देवाची मोखाल भुरगी आमच्या बापान आमकां आपयल्या आपल्या मोखान आमकां एकठांयल्या आमच्या बापान आमकां आपयल्या आपल्या मोखान आमकां एकठांयल्या भाव भयणी आमी सगळी देवाची मोखाल भुरगी भाव भयणी आमी सगळी देवाची मोखाल भुरगी देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा देव ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात ह्या मिसाची जी इंतेसां आसात ती आतां आमी मनांत हाडया काजाराचो दीस सुमरमतात इनासियो आनी ब्रांडा मागीर काजाराचेच एनिवर्सरी सबास्तियो आनी रोझी त्याच प्रमाणे रेमी आनी सेल्मा 15वें काजाराचो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता गास्पार आनी संगीता फेर्नांडीस आनी सिस्टर आदुला मेंडीस ती देवाक दिनवासता कित्याक तिका रोखडी बरी केली देवान आनी सावथ भलायकी तिका दिल्ली आसा म्हणून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळें आसूं भणिनो आनी भावनो आमी खूब पाटी वयर सकयल जाता जेजून आमकां सांगलां तुमी देवाचेर विस्वास दवरात न्हय आनी ताचेरूच न्हय पूण म्हजेर हांव तुमचे पासत तुमकां एक जागो तयार करूंक येता आतां आमी ताचे सगळें आसा तो जागो कसचे भाशेन आसा तो जाणा पूण ताचे कुडींत आमकां जागो आसा हे भाशेन आमी मनांत धरूंक जाय कित्याक तो मागीर आमकां कितें सांगता हांव वाट सोत आनी जिवीत म्हणून कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं तर आमी सगळीं जाणां कित्याक म्हणून भियोंक जाय जेजू आमच्या काळजान जियेता तो आमचें जिवीत जावन आसा आमी ताचे सांदे जावन आसा म्हणून हें सगळें मनांत धरलें म्हणटोच आमकां भिरांत ना तो आमचें जिवीत चलयता ताका फकत आमी सहकार करूंक जाय ताची जाणवाय आमचे मदें उदिकान उदीक वाडोवंक जाय आनी वाडत आसा तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आमी तर ह्या घडणेंतल्यान चड कासावीस जाता जाल्यार ताचेर विस्वास दवरया आनी तो आमकां तातूंतली भायर काडटलो सगळीं जाणां हात जोडया आनी काळजान थावन आमी आमचें पातक कबूल करया आनी देवाचें भोगसणें मागया हांव पातकी सोडपदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता तकले बागून आशिर्वाद घेवया सोरपोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावूं आमेन सुम्या काकुतकोर सोम्या काकलोतकोर क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकलोतकोर सोम्या काकुतकोर सोम्या काकलोतकोर मागुया सोरपोदिदार देवा आमच्या मोगाळ बापा तूं आमचे स्वतंत्रतायेचो आनी आमच्या तारोणाचा दोनी तुज्या पुतान विखरायलेल्या रोगतान दोळ्यान तुवें आमकां सोडयली तुज्या
कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगळ्या वायट विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून पिसिदियेचे अंतियोकेन पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावन मुडे, म्हज्या भावां भयणीनो, अब्राहमाचे कुळयेच्या पुतांदुआनो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसल्याच्या लोकान आनी ताच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखो नासतना न्हय म्हूण शेणवाराच्या शेणवारा वाचतात तीं प्रभादेचीं उतरां समजून आसतना ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलें आनी तीं घोडोवन येशी केलीं. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताणें पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयल्लें आसलें तितलें शात्ती पावयल्या उपरांत ताणें ताका क्रुसावेलो धेंवयलो आनी एके समाधींत निकिपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गालिल्यांत थावन आपणा बरोबर जेरुसल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोरजे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमा तांच्या भुरग्यांताय जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां परगोट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयल्लें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी व्हडल्यान दिवया. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सगळीं म्हणुया. तूं म्हजो म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगोडटलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आमचो जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकम शेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलो. लोखंडाचे बेट काठयेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड कोत्तलोय. आमचो जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभारानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें भें धरात आनी तर धरून ताका पांय पडात. जबाब. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora. जेजू म्हणटा, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना भोगोर म्हजे वरवीं. Soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा पोरमोणे
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या जेजून आपल्याशी सांग म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबूळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापायच्या घरांत पुष्कळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो, जशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातली हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. बावतिस्मा वरवीं आमी सगळीं जाणां जेजूची कुडींत एक. म्हणटोच ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत आमी अणभवता, कित्याक आमी ताचे सांदे. तर प्रत्येक सांदो ताचें सवें आसा आनी ताचें सगळें अणभवता. जेजू पयले सुवातेर बापासून आयलोलो आसा आनी तो बापाक एकवटोन आसा आनी बापाशी तो पोत्तून वेता. म्हणटच थंय आमी वेतल्या म्हणून ताणें आमकां सांगलां. आतां आमी संवसारांत आसा खरी, पूण मागीर तो आमकां पोत्तून आपणाशी वतलो. हें म्हणून भायल्यान जालां, पूण भितरल्यान आमचें जिवीत ताका एकवटोन आसा न्हय. ताका लागून आमी हांगसर जियेताना स्वर्गारूच जियेलेल्या भाशेन आमचें जिवीत आसा, पूण ताका आमी चिटकोन रावंक जाय. आतां ताका चिटकोन रावलें की ना, आमकांय जशे भशेन ताका घडलें ते भशेन आमकांय घडटलें. आतां पळयात, पयल्या वाचपांत सांगलां, विनाकारण ताका कसलोच ताचे मदें अपराध नासलोलो, तरी पूण ताका कांयच मेळोंक ना ताचेर तें गाराणें घालच्याक, आनी तरी पूण ताचेर गाराणें घातलें आनी ताका खुर्सार मारलो. कसलें म्हणून हें? धाकटुलें कितें केलां? ना, व्हड केलां. ताका मारूनच काडूनच उडयलो. हे भाशेन संवसारांत जेन्ना आमी जियेता ते भाशेन घडोवंक लागता. एकामेकाक आमी काडून उडोवंक सोदता, पूण कोण काडूंक सोदता? हो सदांच देंवचार, वायट, ओद्रूश. ताका बरें जालेलें नाका, ताका वायट जालेलें जाय. आनी हाका लागून आमी खूब जाणां तळमळीत आसता. आमकां समजना कितें म्हणून चलता हांचे मदें, कित्याक लागून अशीं आसा तीं. वय देंवचार हे भाशेन आमचे बरोबर जियेता आनी आमकां भितरल्यान सगळें आलयता धुलयता. बरीं मनशां आमी, पूण भितरल्यान अशें घडलें की ना, दुसऱ्यांकूय आमी तळमळीन घालता. तर ताका लागून आमी हें घडलें म्हणटच जाता तितली जेजूच्या एकवटान रावन, सायबा, तुवें जशे भशेन तांकां फुडो गेलो तेच भशेन आमकांय करूंक तूं आमची मनां उजवाडाय. ते भशेन आमचें जिवीत घडोवन हाड आनी आमी तूं आमचें सवें आसाय म्हणटच ते भशेन तांकांय तो रिस्पॉन्स प्रतिसाद दितले हांव. आनी हे भशेन तुजें सर्गीचें राज आमचे मदें स्थापन जातलें. हाका घोडेक तुवें जशे भशेन सोंसलें ते भशेन आमकांय सोंसूंक पडटोत, पूण तें सगळें तुजें सवें आमी करता म्हणून जेजू तूं आमकां गोठायन भर म्हणून हे भशेन आमी मागणें करूंक जाय. आयज आमी पियोस 5वो ताचें फेस्त समारंभता. खूब पाटी कितें जाता, व्हडल्या घराण्यांतली बोलोनेझे म्हणटा पळय त्या व्हडल्या घराण्यांतलें, पूण सगळें तांचें विस्कटलें. ती सादी जाली आनी तो त्या घराब्यान जल्मलो. जल्मल्या उपरांत
14 वर्सांचो आसतना ताणें प्रवेश केलो एका मोटवाशी संस्थेन. ती मोटवाशी संस्थेन तो ताणें प्रवेश केल्या उपरांत ताची रोखडीच प्रगती जाली. तो एकदम शिस्तीन जियेतालो आनी 24 वर्सांचो आसतना ताका पाद्रीपणाची वड मेळ्ळी. ताका जंयसर घातलो काम करपाक तें जालें एक सेमिनरीन तो फिलॉसॉफी, तत्वज्ञान आनी थियोलॉजी देवशास्त्र शिकोवंक लागलो. 16 वर्सां ताणें थंयसर सारलीं, पूण तो इतलो उत्तम आसलेलो की भुरग्यांक बरे भशेन शिकवण दितालो आनी ताका येणें तेणें वचचें पडटालें. पांय वाटेन तो वेतालो आनी पांय वेतालो, चलोन वेतालो आनी कोट बा घालच्या आसतना ना, अशें खूब तो त्याग उपवास कोत्तालो. अशें ताचें जिवीत आसलेलें म्हणून ताका मागीर रोखडोच संस्थेचो म्हणून तूं नॉविस मास्टर केलो. 9 शिश्य पळय येतात, 9 भुरगे येतात, तांकां तांचें जिवीत ते संस्थेंतल्या नियमा प्रमाणे आकारूंक आनी ताणें तें उत्तमपणी केलें. इतलो बरो आसलेलो तो, पूण ताच्या जिवितानूय ती शिस्त आसलेली. रोखडोच ताका मागीर ह्या घराचो त्या घराचो मागीर तांकां फुडारी केलो. तें घडटा म्हणसर ताका बिस्म केलो. सुत्री म्हणटा पळय त्या डायसिसो तो म्हणून तूं बिशप जालो. बिशप जाल्या उपरांत बावाड ताणें एकदम शिस्तीन कडक हाडपाक वावुरलो तो. ताका लागून ताका इन्क्विजिटर जनरल म्हणून नेमलो आनी रोखडोच मागीर ताका एका वर्सान कार्डिनल केलो. आतां कार्डिनल केल्या उपरांत ताका खूब वस्तू म्हणून तूं फुडाकार दिवचो पडलो. पयले सुवातेर मेडिची म्हणटा पळय ती फामेल फ्लोरेन्साची आसलेली. ती कितें करूंक लागली, एकलो 13 वर्सांचोच ताका कार्डिनल करूंक सोदताली. ताणें म्हणलें ना, हें करूंक जायना. मागीर एक राय आसलेलो तो म्हणूंक लागलो, हे पळय पाद्री आसा ताणें काजार जालें जाता, तें मोटवाशें जिवीत तशें नाका तांकां. ताणें म्हणलें ना, हें म्हत्वाचें. जेजू क्रिस्त आपलें जिवीत ते भाशेन सारतालो म्हणून पाद्रींनी तेच भाशेन सारूंक जाय, काजार जायनासतना. बरें, हे भाशेन ताणें खूब केलें. मागीर पाप साहेब पियूस चवथो आसलेलो तो मेलो. ते मेल्या उपरांत आखा मागीर निवडलो. ताचो एक इश्ट आसलेलो जो ताका बरो पळोवन जाण आसलो की हो खरेपणी इगोज मात बरी चलयतलो म्हणून. ताचें नांव आसलेलें चार्ल्स बोरोमेयो. तो मिलानचो आर्च बिशप आसलेलो आनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द वॅटिकन आसलेलो. ताणें ताका निवडून हाडलो. ताका निवडून हाडल्या उपरांत ताका खूब वस्तू थाऱ्यार हाडच्यो पडल्यो. सेवाधर्म कावन्सील ऑफ ट्रेंट जाल्लेलें तेन्ना ताणें तें सगळें थाऱ्यार हाडलें आनी म्हणून तूं सेवाधर्म गायन मागीर कशे भाशेन मांडावळ आसूंक जाय ती सगळी केली. आनी एक ताका व्हड काम पडलें. मुसलमान पळय आसलेले ते क्रिस्तांवांक हातून गिरासून तांकां मुसलमान करूंक सोदताले. म्हणून लेपांतो म्हणटा पळय थंयसर एक झूज जालें. ज्या झुजांत हे क्रिस्तांव पळय फौज आसलेली ती जिखली. पूण कशी जिखली जाणाय, ताणें म्हणलें सगल्या बायलांनी भुरग्यांनी त्योर्स करूंक जाय आनी पुरसांवांत वचोन सगल्याक ती त्योस करूंक लागली. प्रत्येक इगोर्ज आसलेली पळय रोमांक थंयसर ती वचोन मागणें करूंक लागलें. ताका लागून तांकां हो विजय मेळ्ळो म्हणूंक लागलो. आनी ताणें तें हें फेस्त आ लेडी ऑफ विक्ट्री म्हणून स्थापन केलें. पूण मागीर ताणें तें आ लेडी ऑफ द रोजरी म्हणून हें स्थापलेलें. तर हे भाशेन सायबीण मांयक ताणें खूब मान दिलो. आमच्या जिवितान सगळें पळय घडटा वदरूश येता तेन्ना ती आमकां मदत करता म्हणून. मागीर तो आपलें जिवीत मोटवाशें आसलेलो म्हणटोच ताणें ते भाशेन आपलें जिवीत सारलें. 2 पाटी तो सांतिस्म साक्रामेंताची आपलो वेळ सारतालो. कडक शिस्तीन तो जियेतालो आनी गरिबांक खूब मदत करतालो. आनी जे कोण पळय गरजेवंत आसात तांकां तो पावतालो. आनी हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें.
तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी प्रत्येक जाण आमचें जिवीत कशे भशेन जियेता. जेन्ना आमचेर वायट येता तेन्ना आमी कितें म्हणून कोत्ता? पयले सुवातेर आमची मनां जेजूचेर थिरावंक जाय. ताच्या स्वतांत तो आमकां सगळें स्पश्ट दाखयतलो. दुसरें म्हणजे तो आमकां मदत करतलो. कशे भशेन आमी फुडो करूंक जाय. कित्याक कोण कोत्ता? जेजूच आमचें सगळें कोत्ता. ते भाशेन आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक सदांच मागण्यांत रावात आनी ताचो फळ तुमकां हळू हळू गमतलो. रोखडोच गमना, पूण आमचे मदें एक शिस्त आसूंक जाय. जशे भशेन पियोस पांचव्या आनी ताचे मदें आसलेली तेच भशेन आमी ती शिस्त दवरया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे वणटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. आमचे जे अणभव आसात हे कुडींतले, मनांतले, भावनांतले ओ जिवितांतले, ते सगळे जेजू सव्या आसात. ते जेजू सव्यांच दवरया. आमचेर ते घेवचे न्हय. ताणें सांगलां, म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. तर ताचेर सगळें आमी सगळें दवरलें की ना, तो आमकां सोंपेपणी आमच्या जिवितांत चलोवंक तो आमकां मदत करता. जेजू आमची सगळीं जीं चिंतनां धास्ती आसा तितली आमी तुजेर दवरता. आनी ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून खूब हाल जालेले आसा, ताचे पासून आमी मागता तूं आमकां सुटका दी आनी फुडलीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन आमकां बोर. सोर पुदेदार आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं प्रमीत मोग कोत्ताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासून आमी तुका प्रार्थना उबारता. ती कोणाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. सायबा, वॅक्सिन आतां भायर सरलेलीं आसात. आमकां तूं राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Nishkolong Nirmolundo, C27, page 39, C27, page 39. Nishkolong Nirmolundo, Bericirami kalta. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदाद देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काले आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाजीन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली.
ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तुजे पती बागेवन झुजे बागेवन दोर्म दूत आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणटा खरी, पूण आमी न्हय, जेजूच आमचे सगळें तें म्हणटा. आमची सगळी मागणी तेसा आमी मनांत दवरया आनी जेजूच्या एकवटान आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरूम दोतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक बैल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिलो कोडचणूक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. उंड्याची मोडणी कालशीची वांटणी पेज 73 D45 पेज 73 D45. उंड्याची मोडणी क्रिस्ती लोकाची सगळ्या वोडोतोम मनाची कोणी. उंड्याची मोडणी क्रिस्ती लोकाची सगळ्या वोडोतोम धर्माची कोणी. काशीची वाटणी क्रिस्ती लोकाची सदां कालवती जिविताची झोड. काशीची वाटणी क्रिस्ती लोकाची सदां कालवती जिविताची झोड. उंड्याची मोडणी कुशाल मोनाचे मोगाल काळजाचे फेस्ताचे जेवण. उंड्याची मोडणी कुशाल मोनाचे मोगाल काळजाचे फेस्ताचे जेवण. कालशीची वाटणी काळजा मोनाचे corendados mon वाडोवचे पिवण. कालशीची वाटणी काळजा मोनाचे corendados mon वाडोवचे पिवण. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली, तो दोळ्यान आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक
देसा देसांनी तुगेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. Amen. Page 245, U31, U31. San Francisco Xavera, tu sociu pranzalo Gesù, civitat mana uprahan, samsara kuditai Gesù. San Francisco Xavera, Gesù Dio kuai noi amka, samsara Gesù Dio cha, urbin botu amci kaza, Dio papan patoi lolo, ang marin mo kandilo, muchacho tarok Gesù, tuji vorviam camelo. San Francisco Xavera, Gesù Dio kuai noi amka, samsara Gesù Dio cha, urbin botu amci